Why should we tarry when Jesus is pleading, pleading for you and for me? Why should we linger and heed not His mercies, mercies for you and for me? Come home, come home, ye who are weary, come home. Earnestly, tenderly, Jesus is calling, calling, oh sinner, come home. A friend we have in Jesus. Oh, our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations. Halo. The trouble Pengetahuan ini we should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. मोगचनो एक विनंती असा KA19 MB 9504 इनोवा गाडी गेटीकडे पार्क केली उरल्या व्हेकलांक अडकाळ जाता दयकन त्या कारचो चालक व मालक हांगासर आसा ताणें थंयसर वचून ती गाडी तितकेशे दुसऱ्या कडेन दवरची. परत एक फावटी सांगता KA19 MB 9505 इनोवा गाडी गेटी कडेन ताणें पार्क केल्या ते उरल्या व्हेकलांक अडकाळ जाता दयकन ताणें वचून ती गाडी दुसऱ्या कडेन दवरची. तशीच आनी एक गाडी KL14 AD 5582 ऑल्टो गाडी व्हाईट कलर ती उरल्या व्हेकलांक पार्किंग अडकाळ जाता ताजो चालक व मालक हांगासर आसा तर तांणी वचून ती गाडी दुसऱ्या कडेन दवरची. देव बरें करूं.
O Lord my God, when I am lost in wonder, consider all the works thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God his Son not sparing sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Today, as we give thanks for the life of our dear priest and shepherd, Father Vincent, we gather to honor the life and ministry of our beloved priest. We turn to a hymn that held deep meaning for him. Here I Am, Lord, was not only his favorite, but a reflection of his lifelong yes to God's call. May these words become our prayer as they were his. I, the Lord of sea and sky, I have heard my people cry. Oh, we dwell in dark and sin. My hand will say, I who made the stars of night, I will make their darkness bright. Who will bear my light to them? Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in
of snow and rain. I have borne my people's pain. I have wept for love of them. They turn away. I will break their hearts of stone. Give them hearts for love alone. I will speak my word to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I, the Lord of wind and flame, I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will save. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. मोगाचनो परत तुमच्या गमनाक हांगासर KL 14 AD 5582 व्हाईट कलराची ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಗಾಡಿ ದಯಮಾಡಿ ಇತರ ಗಾಡಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಅಡ್ಡ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮಾಲಕರು ಅಥವಾ ಚಾಲಕರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh,
purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture burst on my side. Angels descending, break from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Check. Susna suvishiv, sois porata kalabui, alimiru petrokas, tajivakai. Susna suvishiv, sois porata Dismuso Santara Devaka Abhidaya Rajizu Tu mujhe sahi Atma ka Ratma ka Swargis Garima ka Hat Gurun Varma ka
धूळीतावून हायलो धूळीक आज पाठी सोसारी पयन आखेर जाले मुझे उठा उठी देवाक म्हज्या पळून बघूंक आज मुखामुखी हांवें केल्लें सर्व बरें वायट ओपून ताचे हातीन बोगस म्हाका सोन्या पातका म्हजी बोगस राजन तुज्या घेवन सगळी लागोन संतोष Otmo menzo guryo mesta rubru dechak tuka Tori monant dubhav dosta melat ki bhag maka पातका मुझी अडखळ हारतात तरी पोरातीता देव तू सदेव काकुळत मागता जडतेक मुझ्या रावता
바와치 라보이타카 지니 사스니 수카치 소냐도 가꾸그 안자바와치 라보이타카 지니 사스닉 수카치 부위스나난 암자바왁 तुवेनी तुलकेलो तुझा दैविक कृपेशल्यान ताका पवित केलो त्या पासून आज मताव ऐक सोम्या Povitrutelan ötmontaso somia tue maklo Povitru ötmia cha preranan ötmontaso borlo Tia paso Asplatitau Aik somia angkam Somia tu kakulkan Amca bawashi Laboritaka jini Sasnik sukaci Daikane colony Dovenkar KAML KA19 ML 7213 ML 7213 त्याच्या ड्रायव्हरान तिके गाडीला घ्यायचे दुसऱ्यांच्या गाडीवर काढून काढतात तिके सुधारसूनचे गाडी नंबर KA19 ML 7213 ML 713 ड्रायव्हरान गाडीला घ्यायचे Sosrak adius munso वेळ आता झालो वेळ जिनियेचे लेक दिवसो जेजू सर्वोधारा एकळी साडीनाका काकुळ तुझी लाभोय एका कोटगाया भेटताना तुमाका मोवाळवुत्राणी जेजू माका आपोई नैंगितू गोळी मोजो वाट सुकून गेली शेळी म्हणून जनाय जाऊन आशेता हांव तुजो जेजू सर्वोधारा
सोरा सर्गबासाइलोई धरून मुझे जाईना क्या पाक्या जाखेवा समाधान देऊन दडलोई काकुळत दाखयतू म्हाका जेजू एक तिळसोनी आणि एक दवेंकार फोर्ड KA19MF 4776
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो मोगाच्या भावांनो आणि बहिणीनो आयताराचो दीस सद्या काळाच्या 22वो आयतार ही लितुर्जी आम्ही आज वापरता आमचो दीस जो याजक भाव बाप विन्सेंट मोंतेरो काल निपो शुक्रारा दीस सकाळी सुमार 9:30 वरांचेर देवाच्या उल्याक पाळो दिवन सर्गीच्या ससण्याच्या जिविताक भायसून गेलो 71 वर्सांचे संवसारी जिविताचे तातूंत 44 वर्सां याजकी मण्यारपणांत देवाच्या सेवेंत भोव उर्बेन करचेल्ली ती तो पुर्गजांनी उर्बेन वावुरला तशेंच युवजनांचो चाप्लेन एशियन चाप्लेन जावन तांकां ताणें मार्गदर्शन दिलां देवान ताका सेवा दिता आसतनाच ताचे सशीन आपयलो पूण ताच्या आपोवण्या पयलें तयारायेक जावन ताका थोडी पिडा ताका आयली मस्त कश्टलो आनी ह्या मुखांत्र ताणें बरी तयाराय केल्या बापाक भेटच्या खातीर आमी ताका सुमेच्या अधीन करुया सासान विशेव देव ताका दिवं दी म्हणून आमच्या मागण्याचो आदार आमी ताका दिवया दुखेस्त तेज्या मोगाच्यांक आमी बुजयता तेज्या भावांक भयणीक तेज्या कुटुंबाच्यांक प्रत्येक तरान आमी बुजवण पाठयता तशेंच तेज्या अभिमानीक तेज्या मोगाच्यांक सक्तांक देव दूख सोसूंक कृपा दिवं दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान तांचे पसत मागता भावानो भयणीनो हे मिसाचें बलिदान आमच्या ह्या जगबावाक सासान विशव मेळच्या पसत आमी भेटोवया आनी फोवो त्या तरान तें भेटोवच्या खातीर आमकांच आमी पातकांची दूख धरण तयार करया सांगता म्हणया हांव पातकी वावाक जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध
ह्या पसोत म्हज्या संवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करा म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेश्वरा देवाक सर्गीच्या रायाक सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता. एक वस्तू पवित्र एक वस्तू ईश्वर एक वस्तू परमेश्वर. प्रार्थूया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा सर्व संपूर्ण देणी तुझे तावन उपजातात. आमची काळजां तुझ्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर. देवादीन जाल्ल्या आमच्या भाव याजक विन्सेंटाक सासान विशव दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवर चलयता सासनाच्या सासनाक. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या पुता तुझे काम कलतेपणान कर आनी लोक धर्मदूतांक करतल्या मनशाचो मोग करत्या त्या प्रास तुजो चड मोग करतलो. जितलो तूं व्हड तितलो तूं ल्हानांक येसल आनी सरेस्पराची कृपा तुका मेळटली. कित्याक सरेस्पराची पदवी भोव व्हड तरी कालत्यांनी दिल्ली महिमा तो मानून घेता. गर्विश्ट काळजाचेर कश्टांचो भार पडटा पातकी पातकांचेर पातक दाळटा. गर्विश्ट मनाचे पिडेक वकात ना कित्याक खोटेपणाच्या जडान ताचे भितर पाळाम गेल्यांत. शाण्या मनशाचो काळीस ओपारी नियाळटा चीत दिवची कान शाण्या मनशाची आशा.
देवाचे उतर है तुझ्या उदार मोनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक पिडार तुवे बांदलाय तुझ्या उदार मोनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक पिडार तुवे बांदलाय पुण्यतिवंत देवाचे सजरे मुखार संतोषतात आनंदान गीता गायला म्हणून नाचतात उरतात देवा गीता गाया ताच्या नावाक स्तुती करा सर्वे स्फोर्ताचे ताचे मुखार उल्हास करा तुझ्या उदार मोनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक पिडार तुवे बांदलाय आपल्या पवित्र मंदिरांत रावता तू देव अनाथांचो बापूय आनी विधवी सुवादार जावन आसा एक सूर्यांक रावंक तो पिडार दिता कैद्यांक सुटका दिव सुकेस करता तुझ्या उदार मोनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक पिडार तुवे बांदलाय तुझ्या उदार मोनान देवा दुबळ्या धाकट्यांक एक पिडार तुवे बांदलाय हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप तुम्ही इस्रायल घरां बरी कुडीच्या विश्वांनी पारकुवेत तसल्या वस्तूंक लागीं सरोंक नात ती सिनाय पर्वता मुखार उबी जाली उज्याचे आकटे दाट काळोख मोडाची सावळी आनी वादळ तांणी पळयले तुत्तुरीचो आवाज आनी तरतरांचे उतरांचे गर्जने आयकले ती उतरां तांणी आयकतच तसलो संदेश आपणाक आनीक नाका म्हणून ती प्रार्थी लागली पूण तुमी सियोन पर्वताक जीवन देवाच्या शहराक सर्गींच्या जेरुसलेमाक लागीं सरल्यात थंय मेजूंक जायना तितले देवदूत परबेच्या दबाजाक जमल्यात आनी सर्गार नांव दखल जाल्ली मलगणी भुरगीं जमातेक एकठांय जाल्यात सर मनशांची जडती करतल्या देवा हुजीर आनी संपूर्ण केल्ल्या बऱ्या मनशांच्या आत्म्या समकार तुमी उबी जाल्यात नव्या सोल्ल्याच्या मध्यस्थ्या जेजूशी आनी आबेलाच्या रक्तप्रास अदीक अर्थाच्या शनयल्ल्या रक्ताशी तुमी आयल्यात देवाचे उतार हे Hallelujah, 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 hallelujah. मुझे जू तुमच्या कांदार गेया आणि मुझे लागचे शिका मुंता सोमी
त्या काळजा सोहा Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसू. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एका साबताच्या दिसा जेजू फरिजेवाच्या एका मुख्यस्थाच्या घरा जेवणाक गेल्ले कडेनी सकाळी ताका परत करनासले. जेजू तांचे लागीं एक वापार दिवन म्हणा लागलो, तुका कोणी खाजाराक आपयत जाल्यार तूं वचून पयल्या जाग्यार बसनाका. एका वेळा तुजे वरणी चड मर्यादेच्या मनशाक ताणें आपयला जायत. तो वळ तुमकां दोगांयकी आपोवणी दिल्लो घरचो येजमानी येवन जागो ताका सोडून दी म्हणून तुका सांगीत जाल्यार तुका लज जातली आनी तुवें निमाणो जागो गेजय पडटले. देखून तुका जेवणाक आपयलां थंय तूं वेताना निमाणो जाग्यार वचून बस. तो वळ तुका आपोवणी दिल्लो येवन तुका सांगतलो, इश्टा वयर वचून बस. तेदवा सांगाता बसलेल्या सट्टा वळल्या मुखार तुका मान जातलो. आपणाकच वर्तो करता ताका देव खालतो करतलो आनी आपणाकच खालतो करता ताका देव वर्तो करतलो. उपरांत आपणाक जेवणाक आपयलेल्यांकी तो सांगी लागलो, तूं कोणाय की बऱ्याक फाल्याक आपयतना तुज्या इश्टांक जावं, बाबांक जावं, या तुज्या सयऱ्यांक जावं, या तुज्या ग्रेश्ट शेजाऱ्यांक जावं आपोवंक वचनाका. कित्याक तुवें आपयले तेय तुका आपयतले आनी तुजें ऋण फारीक करतले. पूण तूं जेवण करताय जाल्यार दुर्बळ्यांक, पांगळ्यांक, थोंट्यांक आनी खुड्ड्यांक आपय. तो वळ तुजें ऋण फारीक करूंक तांचे लागीं कांयच ना म्हणून तुका संतोश जातलो. नितीवंताच्या जिवंतपणा वेळी तुवें दिल्लें तुका पाटी मेळटलें. देवाचे उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. विन्सीचे अभिमानी, त्याच्या मोगाची इष्टमित्रां, देवाचे उतर आमी आयकले. थोडो वेळ आमी नियाळ करया. बाप विन्सी निर्जीव जावन आमचे मदें आसा. तसो जीव, तसो आत्मो देवान परच्या दिसा आपणा सरशेन वेला. इतले बेगीन ताका मरण येतलें म्हणून आमी कोणेय चिंतल्लें ना. कठीण पिडेक वळख तो जालो आनी फाटल्या 1.5 वर्सां तावन ही पिडा गोंडकच्च्याक मस्त वावरूंक तांणी केलो. चिकित्सा ताणें जोडली, पूण देवाच्या हातांत सगळें उपरांत सोडलें. आमी ताचे संगती याजक बाप विन्सीच्या ते पिडे उपरांत तवळ सांगता मेळटल्या आनी ताच्या सुखादुखांत वांटेली जातल्या. परच्या एका दिसा बाप विन्सीक आस्पत्रे गेला म्हणून आमकां कळ्ळें. आनी संगती याजक ताका मेळोंक गेल्या. थंय विजिटर्स आर नॉट अलावड म्हणून बोर्ड घाल्लो, पूण आमी क्लासमेट्स देखून आमकां ताचे लागीं उलोवंक सोडलें. तो येता आसतना आमकां बरो वळखलो. इतल्या हस्त्या मुखामळ असो विन्सी त्या दीस ताचें मुखामळ बावुरलें. पूण जाल्यारय ताच्या तोंडार ताणें स्मायल आमकां दिली आनी आमी थोडेंच उलयल्या.
ताची ही अस्कतकाय पळोवन आमकां एका नमणेचो आमकां एक खावजेनी बगली बाबींसीक मरण लागीं आसा की म्हणून आनी तोय म्हणालो आमी कितलें सोंसचें म्हाका सोंसून सोटून वळवळोवंक ताच्या की आमी मरचें बरें म्हणलें तसलीं उतरां ताच्या तोंडान तावन ताणें उसारली तो उस्वास सोडूंक सयती कश्टातलो आनी परच्या दिसा तो बापा सरशीन गेला. बापा विंसी विशयांत आमकां मस्त कळीत आसा हांगासर इतलो लोक हांगासर जमला ताच्या मोगाची ताच्या कुटुंबाची सैरी दैरी इश्ट मित्रां याजक धर्म भयणी सर ताच्या अभिमानान आयच्या देवाची उतार आमी नियाळ करता आसतना बापा विंसी तो युवजनां सांगता सड्डो वावुरलेलो. आज 22वा आयतार युवजनाचो आयतारी म्हणून आचरण करतना एक अप्रभयसो दीस बापा विंसीच्या मरणाक फावो जाला. अपार अभिमानी ताका आसले युवजन वैश्यस वयस्यम तो गांवांत तशेंच गांवा भायर मस्त सेवा ताणें दिल्ली आसा. एक खलतो याजक जावन ताणें ही सेवा भेटयलेली आसा. आज आमी आयकल्लें तें देवाचें उतर आतां विंसीच्या जिवितांत दरदर म्हणून दिसून येता. तो एक महान याजक एक्टीव याजक. आमी सेमिनारीक भरती जाल्ल्या तवळ तावण तो हर एका संगतींत तो हुशार हर एका संगतींत तो हुशार हर एका परिक्षेंत ताका उस्ते मार्क मेळटले. आतां ताचे सगळे ताच्या जिविताचें हें पयलीं सपयल्या उपरांत सर्गेचो बाप ताकाय उसले मार्क दितलो आनी आपल्या बापा सोबे ताका सर्गीच्या राजाक घेतलो म्हणलो आमची फातयेनी. सिराकाच्या पुस्तकांतले वाचप आमकां कळीत करता की लन्मिकायेन सल तुका देवाची कृपा मेळटली. देवा मुखार मनीस कोणूय उडलो ना. देवा मुखार मनशाचो अहंकार या गर्व या राग खंयचोय ते दिसना. देवा मुखार आमी लन्मीक जाल्ल्या करीत देवाक बगूंक आमी शकना. बाबा विंसी ताच्या जिवितांत हें सादारण आयिल्लो. ताचे ते मस्त तालेंतां देणी सगळी आसली जाल्यार तो खालतो तो लोकां मोगी युवजनाचोय मोगी तशेंच सगळ्यांचो तो युवजनाचो सगळ्या कुटुंबाचो फिरगज कुटुंबाचो याजक. तो खंय फिरगज कुटुंबांत वावुरतना केला. तो एक लन्मीक सोम्याचो सेवक जावन पातयेचो सेवक जावन ताणें लोकांची सेवा केल्या. ही हांगासर अपार जाणां आसली सबार आमच्या ताणें सेवा दिल्ल्या फिरगज कुटुंबाची. तशेंच वैश्यच्या तावणी मस्त बरें ताणें आमकां सांगिल्लें आसा. मस्त ताका यूथ फ्रेंड्स आसात म्हणून आनी तांच्या तावणी मस्त ताका सहकार मेळ्ळा आनी तांच्या तावणी युथांक मस्त बरेंपण जालां म्हणून तो आमकां सांगतालो. खलतेपणान चलोवंक सिराकाचो बरयणार एक बापूय आपल्या भुरग्यांक कशें शिकोवन दिता तशें तो शिकयता. आनी तो शिकयता आसतना खालतेपणाचो मनशाचो लोक देवाचो मोग सोड करता. तो कितलो व्हड म्हणून जाल्यारय आपूण देवा मुखार ल्हान म्हणून ताणें वळखून घेवचें. अहंकार गर्व देवा मुखार खंयचेच रावना म्हणून सिराकाचो बरयणार तो आमकां सांगता. आनी वस्तू विशयी म्हूण धरून आयच्या किर्तनांत आमी गायलां तुज्या उद्दार मनान देवा दुबळ्या दगट्यांक एक बिडार तुवें तयार केलाय. दुबळ्यांक दगट्यांक देवाचेर पातयेवन आशिल्ल्यांक खंडीत जावन देव ताच्या घरांत बिडार दिता म्हणलो तसलो संदेश किर्तनकार आमकां विभरसून सांगता आसतना सांपावलान रोमकारान बरयल्ल्या पत्रांत आमकां तो कळीत करता. देवाची खाकुळत मागल्यार तो आमकां सर्गीच्या वैभवाक नव्या जेरुजलेमाक व्हरून पावयता. आनी आमच्या अहंकाराचें जावं दी या आमच्या रागाचें जावं दी खंयचेय देवा मुखार चलना. पूण आमी सांपावलो आमकां ह्या उतरांनी आमकां शिकोवन दिता. आपणाक खालतो करता तो ताका देव वर्तो करता. हाचे स्वार्थेचें वाचप आमी आयकलें.
जेजूच्या तेंपार ते फारिजेव रब्बी म्हणून नांवार आसले. ते सनद तांची राब्बी म्हण तांकां खंय गेल्यार शिकोवंक परवानगी आसली. पूण जेजून खंयचीच सनद जोडूंक नातली, खंयचेय ताचे सर्टिफिकेट नातली. पूण जेजून करची तशी महान अद्भुतां दुसऱ्या कोणा वरवीं करूंक जायना. साबता दिसा जेजूक एका जेवणाक आपयल्ले आनी ते जेवणाक गेल्ल्या कडेन जेजू तांकां पळयता. सक्कळ येतात, मुकल्या मुकल्या स्थानार व्हड व्हड जाग्यांनी बसतात. ते जेजूक बरें दिसना आनी ते घरच्या धनयाक त्या वारिजेवाक तो सांगता, तूं आनी मुखार लग्न करतना ह्या कार्य करता आसतना दुबळ्या धाकट्याक आपय, आंगळ्यांक पांगळ्यांक आपय, थोंट्यांक आपय आनी तांकां तुका पाटी दिवंक कांय ना म्हणून तुका बगात आनी तुका संतोश भोगतलो. पूण नितीवंताच्या जिवंतपणा वेळार तुका सगळें लाभतलें. एक कप शेळें उदक म्हज्या नांवान तूं दिताय जाल्यार देव तुका खंडीत जावन बेसांव दितलो म्हणून. बाप विन्शीन अशेंच केलां. ताच्या जिवितांत खलतीकाय ताणें आदारल्या. तो एक श्रेश्ठ याजक जाल्यारय तो हर एकल्याचो तो इश्ट जावन आशिल्लो. लग्मीकाय ताच्या जिवितांत हर एका संदर्भार आमी देखल्या. विशेशण आमी ताचे क्लासमेट्स आनी सगळे याजक वर्ग तो याजकाचो समेस्ताचो इश्ट आनी समेस्त याजक ताचे इश्ट जावन आशिल्ले. तर मगाळ भावा भयणीनो, क्रुसाच्या मरणा पर्यंत जेजू विदेय जालो. जेजून कितें ताच्या जिवितांत सांगलें तो पाळणंत आयलो. फारिजेवांक ताणें सांगलें जाल्यार आनी फारिजेव ताका सांपडावंक पळयतात जाल्यार जेजू उतरांनी तांकां शिकयता, तांकां सारकी वाट दाखयता, सारकी दिशा तांकां दाखयता आनी तांणी तांचें कपटपण सांडून तांणी खलतें जायजें. हें खलतेपण देवाक मेसूं वता म्हूण सांगून तो सांगता. तर मगाळ भावा भयणीनो, आमच्या भावाच्या बाब विन्सेंट फ्रांसीस मोंतेराच्या मरणा वरवीं आमी समेस्त दुखेस्त जाल्या. विशेश जावन ताच्या कुटाम आमी क्लासमेट्स तशेंच आमचे सगळी आमची दिएसीज ताचे बसत आज दूख पावता. पूण आमकां हर एकल्याक एक दीस मरोंक आसा म्हणली तसली बुजवण आमची सर्वांची. जल्माल्ल्या हर एकल्या तावन पडल्या तावन मरणाची पेट पर्यंत आमच्या ह्या संवसारी जिविता वेळार आमी जें कितें भोगता, जें कितें आमी करता, जें कितें बरें करता, जें कितें वायट आदारता, हें सगळें देवा मुखार आमी हाजीर करूंक आसतलें. आमच्या बाबान मस्त बरेंपण केलां आनी सगळें तें व्हरून गेलां आनी बाप ताका सर्गेचें राज दितलो म्हणलो खंडीत आमची पातयेनी. आमी जाणाव बाप विन्सेंट मोंतेरो तो लग्मीकायेन आपलें मिसांव जारी केल्लो, खलतेपणान जियेल्लो. ते जिणेंत तो जियेल्लो एक महान याजक. ताचे थंय दरबार नाशिल्लें पूण ताचे थंय खलतेपण आशिल्लें. एक शेतीवंत जाणटो हे सुटसुडीत तालेवंत याजक. तो खंय आसल्यारय तो आसा म्हूण कळटालें. तितलो सुटसुडीत तो हर एका खंयचेय एक सवाल उदेत जाल्यार समस्या उदेत जाल्यार ताका सूक्त परिहारी तो ताका सोदून काडटलो. तो मरियेचो भक्त, एक मागण्याचो याजक, मनशापणान भरलेलो, सोसणीक देवाच्या कुशेक कल्तीमान गेल्लो. ताका ह्या पिडे वेळार देवान मस्त वेळ दिल्लो सगळी तयारी करूंक आनी अपुरबायेची तयारी करून तो बापा सरशेन गेला. तर भावा भयणीनो, आमी समेस्त एकामेकाक बुजोवया, प्रत्येक जावन ताच्या कुटुंबाक. तशेंच आमी बुजयता आसतना देवान आमकां बुजय जय आनी देवच व्हड बुजवणदार जावन आसा. ताची बुजवण आमकां समेस्तां लाभूं दी आनी ताच्या मरणा वरवीं कितें उणें पडलां तें देव ताच्या हाजरेन सगळें भरती करून दी आनी बाप विन्सीक ससनाचो विशय दिवन दी. ससनाक देवाक देखचें तसलें भाग फावो जावन दी. देवाच्या घरांत भितर सरून दी आनी कलतो जावन थंय देव ताका वर्तो करून दी म्हणून ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. आमेन.
आमच्या बाबार्थाची उच्चारणी आमी आतां करया. एकाच देवाक सदमंता सरपदवेदार बाप तो तुका आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ज्ञान दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सदमंता पूत तो बापात हांव जल्मला देवात हांव देव उजवाडात हांव उजवाड खऱ्या देवात उजवलो खरो देव तो देवात हांव जल्मला रसूंक ना बापाच्या सेंबाचो सर्व वस्तू केल्यार आमा मनशां पसत आनी आमच्या चेडवण्या पसत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव मरचे उदरी आनी तो मनीसलो आनी आमचे पसत पांच काल ताका खुजार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका आनी केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार चडलो आनी बापाच्या उजवाक बसला जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांचे मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सदमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता जावन न्हीद जाला बापा आनी पुता बराबर ताका सामसारको नमस्कार आनी महिमा फावो बाबा देवली तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथोलिकान दमदुतावरी स्थापलेले देवसभेक सदमंता पथकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सत्याच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. भावानो भयणीनो आमची मागणी देवाक आमी भेटोवया. देवा आमच्या बाबाक सासन विशय दिवन दी म्हणून आमी आमची मागणी भेटोवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. जीवदातारा देवा तुझ्या पुता जेजून आपल्या कश्टा मोरणा आनी जिवंतपणा वरवीं उगडा पे केल्ल्या सोडून वचो गुटू शिकोवच्या पाप सायबाक सर गवळ्यांक याजकांक धार्मिकांक तूं राख आनी सांबाळ. पोवी सभेन ती शिकोवन फळादायक जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमार देवा तुज्या वावरा शेतां निस्वार्थी सेवा दिवन अंतरिल्ल्या सर आमच्या देसिजीच्या गोवळ्यांक आनी याजकांक तुज्या मैमे बरी जिणेंत वांटो लाभय. तुजे सांगातांनी ससनाक जेशें कर म्हूण मागता हांव. कुर्पे दातारा तुजेर बरो वचून आनी तुजो याजक जावन आपली सेवा ह्या देसिजीक दिवन मरण पावल्या आमच्या बावा फादर विन्सेंट फ्रांसीस मोंतेरोचेर तुज्या मैमेचो प्रकाश फांकय. ताच्या सेवेतय तूं दयाळ जा आनी ती मेसवून घे म्हूण मागता हांव. बुजोवणेच्या बापा याजक फादर विन्सेंट मोंतेरो हाच्या मरणांतय दूख भोगच्या ताच्या कुटुंबाक आनी तांणी सेवा दिलेल्या लोकांक तूं आदार जा. तांचे सेवे रावून तांचे मागणे आयकून घे म्हूण मागता हांव. धन्या देवा आज मरणाच्या रितीक हजर जाल्ल्या सर्वांक तूं तुज्या मोगान सांबाळ. जिणेंत संतोश मोतीक समाधान दिवन तांकां तूं दादस्कोयेन बर म्हूण मागता हांव. भोव मोगळा बापा तूं काकुळदार बोगसूंक केदाळे तयार आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. दयेन तूं स्विकार कर. आमचो याजक भाव विन्सेंट मोंतेरो ताका तुवें तुजे सरशीण आपयलाय ताका आमी तुज्या हातांत ओपशीत हांव. सासान विशव ताका दी म्हूण आमी मागता हांव. तुजी काकुळट ताचे थंय भरपूर तरान दिसून येवं दी. दुखें जाल्ल्या ताच्या मोगाच्या ताच्या कुटुंबाच्यांक आनी आमा सोमेस्तांक प्रत्येक तरान याजक बाबांक तूं बुजवण दी. तूं आमचो रचणार तूं आमचो बुजवणदार. तुजेर पातयेतल्यांक खंडीत तूं सोडून घालिनाय म्हणलें आमी जाणाव. आमचेर तुजी काकूळ दाखय. प्रत्येक तर आमच्या बाबाक ससान विशय दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. पान 123 123 361.
संसारिया पोयना जावनी करे बलिदान पाकीची निर्मोची नेना भेटू कशी उदारकारी बापा तुझे विश्वास यासाठी उदारकारी बापा तुझे विश्वास यासाठी जीवन मुझे सोमिया होते देणे माता संसारिया पोयना जावनी करे बलिदान जेसू संगी भेटू दिता हिरा काणी गोवावलो दातासरो बदलू मासारता गोवावलो दातासरो बदलू मासारता जीवन मुझे सोमिया होते देणे माता संसारिया पोयना जावनी करे बलिदान जीवन मुझे सोमिया होते देणे माता संसारिया पोयना जावनी करे बलिदान म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकानांनी महिमेक आणि आमच्या त्या पवित्र बेचार देवा सर्वेस्पर मानून घे जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया अशें आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें अवकारी मोरयेतावन जल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोंसून शास्त्राच्या मरणांतली आमकां सोडयली मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शास्त्राचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता Puvit, 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 el paraíso se responde.
बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात, पातकांचें बोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करा. Bawartaso gut pergetuya. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा, तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रेता, तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा याजक विन्सेंटाची काकूट कर, ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवन परसो बरोबर सुदरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूत करे. तांकां तुजी इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो करे. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव कुवारी मरिये देवाचे माये संगती तिचो पती भगेवोन जुजे भगेवोन धर्मूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंदाची आज्ञा मनांत दवर, ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आतां धैर्य घेवन म्हणया.
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव होईस जाव, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बागन आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रक्तनाक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकुळ देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काढलेले, आमची काकुळ देवाचे शिल्ये संसाराचे पाप काढलेले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं सर्व सुभागी. म्हाका पवना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. पान 181 181 D71. सोमी म्हजो गोळी काय ना मुळे म्हाका तरणेत नासले कडेन सोडून दिता म्हाका. सोमी म्हजो गोळी काय ना उणे म्हाका तरणेत नासले कडेन सोडून दिता म्हाका. Susuruh dimu Bukmuji tambaita Nikel mudatimu Dan muji bagaita Berista tajam Syabit makarat
Next Semba Vinod, 192 D88.
शिकेलो जिविताचो उगडो जालो खुसार भेटून दिलो आमचे आत्मे ताणिल्ल्या आमचे आत्मे भुकिल्ल्या जेजू तुका सेवच्या काळजा ओळखलेला राखून आसा रूपान येवो सोम्यांची भोगताबो दयाळायेची आमकां करपा लाभो एकवटाची हातेरां जावं आमची कुटुंबां आमची आत्मे ताणिल्ल्या आमची आत्मे भुकिल्ल्या जेजू तुका सेवच्या काळजां ओळखलेला राखून आसा आमची आत्मे ताणिल्ल्या आमची आत्मे भुकिल्ल्या जेजू तुका सेवच्या काळजां ओळखलेला राखून आसा Page number 202, E15. Santo somias mozo Kunacan wono so Kai santo kawisirso Serasi dan rauso Santo somias mozo Kunacan wono so Kai santo kawisirso Serasi dan rauso Ước mocha ai lai Suy rô mô su tu sa lai Mas tu trên tim tu posta Tu smo chi vô da duska Santo somias mozo serpilak maka Kitin son kalinaka Aturun selai maka Serta sunyat mozo
tangasu Santo Somias Mozu Onaitan Bolum Mozu Rasan Tukau Isimsu Sedasi Putangasu प्रार्थूया. प्रितीवन बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगांत थीर जावं आनी तुजी देव सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचो ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. सोम्याचे नांव सदैव जावं. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. दयाकन बसात. मुगाच्या भावा भयणीनो, देवादीन बाप विन्सेंट मोंतेरो ताका श्रद्धांजली भेटोवंक आतां फुडें येतात. ताका लक्षिल्ल्यान वळखाल्लो मुल्की फिरगजेचो विगार मनादी बाप एंटनी शेरा ताचे उपरांत कुटुंबा तर्फेन फादर विन्सेंट मोंतेराची दुवडी उलोवंक अपेक्षितेली. हांव उंच तो सर्गींत हांव देवून आयिल्लो जीव उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. जुवांचो भांजेल 6 अध्याय 51 वाक्य. सुम्यान सांगिल्ल्या त्या उतरांक सरी जावन 40 आनी 4 वर्सां ह्या जकी जिवीत जियेवन हजारां गांठल्यान मिसांग भेटोवन आपणे त्या जिव्या उंड्याक स्विकार केला आनी हेरांकय दिलां. तर सोम्याच्या उतरां प्रकार बाप विन्सेंट फ्रांसीस मोंतेरो आज बापाच्या घरा सासनाक जियोवंक गेल्यात. आमकां ताच्या मोगाच्यांक ते इल्लें बेगीनच गेले म्हणून चिंतून दूख भोगता. पूण फाटल्या थोड्या दिसांनी तांणी भोगल्ली दूख ती पळयतना देवान तांकां आनीकी चडीत भोगच्या प्रास ताच्या दुखांतलें निवारलें म्हणून भोगता. फादर विन्सी आनी मुखार आमचे सांगाता नांत तांच्या मरणा वरवीं दियसेजेक वर्तो नश्ट जाला. ह्या जाकांक एक मोगाळ सांगाती ना जाला. कुटुंबाच्यांक भावां भयणींक नातरांक कुटुंबांतलो एक मोगाळ याजक ना जाला. तांणी सेवा दिल्ल्या फिरगजेक आनी संस्थ्यांक सर्वांक एक मोगाळ गवळी ना जाला. एका रितीन तांच्या मरणा वरवीं आमकां सर्वांक नश्ट जाला आनी दूख भोगता. बाप विन्सीक सासनाचो विशय लाभय आनी आमकां सर्वांक बुजवान पाठय म्हणून आमी मागचें. बाप विन्सीची जिणी आनी सेवा आंजेलोर फ्रिगेजेंत 1950 आनी 4व्या इसवेंत जुलयाच्या 24 तारखेर जल्मलो. रैमंड मोंतेरो आनी क्रिस्तीन मोंतेरो हांचे मायबाप. कुटुंबांत ती 10 जाणां भुरगीं तातूंत 13 जाणां सरल्यांत. आसच्या पैकी मलगडी सिस्टर इवलालिया, उपरांत विलियम, ताचे उपरांत सिस्टर इडलबर्गा आनी सिस्टर एमिरिटा, लॅन्सी मोंतेरो,
ताचे उपरांत फादर विन्सी आज हांगासर निर्जीव जावन आसा. फादर विन्सी उपरांत निमाणी भयण फ्लॉसी उर्वांत वस्ती करता. एक देवोत आनी भाग्यवंत कुटुंबांतावन तो आयलो. तेगा धर्मीक भयणी अर्सलायन मेळ्ळ्यांत आनी फादर विन्सी मंगळूरू दियेसीजेक. बाप विन्सी ताच्या 10वे क्लासीचें शिकप जावन 1970 आनी 1971 सेमिनारीक भरती जालो. 1981 इसवेच्या एप्रील 22 तारखेर तवळच्या गवळी बाप अधिक मानादीक बाजील सल्वादोर सोजतावन याजक दिक्षा ताणें जोडली. 1981 तावन 83 पर्यंत कितें फिरगजेंत सहाय्यक विगार जावन 83 तावन 84 पर्यंत सांत आंतोन आश्रयांत सहाय्यक डिरेक्टर जावन 84 तावन 87 पर्यंत दियेसीजेच्या ICYM, YCS आनी YSM हाचो डिरेक्टर जावन 87 तावन 89 पर्यंत ह्याच संस्थांचो रिजनल डिरेक्टर जावन 89 तावन 95 पर्यंत YCS YSM हाचो नॅशनल डिरेक्टर जावन ताणें सेवा दिली. 1995 तावन 2002 पर्यंत पांगळा फिरगजेंत विगार जावन सेवा दिली. 2002 तावन 2004 पर्यंत मंगळूर दियेसीच्या गवळी केंद्राचो डिरेक्टर जो जालो. 2004 इसवेंत ताका YCSचो एशियन चॅप्लेन केलो. त्याच वेळार फिलिपिन्सांत उंचलें शिकप तांणी जोडलें. 2006 तावन 2014 पर्यंत दियेसीच्या गवळी केंद्राचो दुसरे फावटी डिरेक्टर जावन आयलो. 2014 तावन 18 पर्यंत किन्नीगोळी फिरगजेंत विगार जावन सेवा दिली. 2018 तावन 2024 पर्यंत बेंदोर फिरगजेक विगार जावन ते आयले. 2024 इसवेंत मुक्का फिरगजेक विगार जावंक आसलें. पूण 2024 वर्साच्या भाग्यवंत हप्त्यांत तांकां कॅन्सराची पिडा म्हणून कळीत जालें. अशा आस्पत्रेक आनी उपरांत जुजेवास घरांत भरती जाले. पोरच्या मेयांत भलायकी सुदरोवन आयिल्लें बरी दिसलें. कोणाचोय आदार नासतना ताणें चलोवंक सुरू केलें. आमकां ताच्या लक्षिल्यांक तें पळोवन एका रितीचो संतोश भोगलो. पूण क्रमेण ताचें बोळ उणें जावन आयलें. आस्पत्रेक भरती जाले. ताची घडी आयली म्हणून भोवशें ताका कळीत आसलें. कोमसार जाय जेवणालो. कोमगारकान गेलो. मोगाच्यांक ताणें आपोवणें दिलें. आनी परच्या दिसा शुक्रारा दिसा सकाळीं सादारण 9 वरांचेर ताणें संवसाराक आदेवस मागलो. आज तांकां अंतीम विदाय मागोवंक हांगासर आमी आसात. तांचे थंय आमी देखल्लें कितें आसा. एक मागण्याचो पाद्र्याब येदोळचो हांवें सांगलें सादारण 1000 गांठल्यान सादारण लागीं 1.5 लाख पर्यंत मिसां ताणें भेटयिल्लीं आसात ताच्या जिवितांत. सदांचें मागणें ताका खरी जैच आसलें. ताच्या मागण्या मुखांतर सबारांक परिवर्तनाक तो कारण जाल्लोय आसा. तो एक बरो गवळी. तांणी सेवा दिल्ल्या किरें किन्नीगोळी आनी फांगळा फिरगजगारांक हें खंडीत जावन कळीत आसा. ल्हानां व्हडां प्रायेस्त पिडेस्त सर्वांकी ताची सेवा लाभल्या. एक बरो आडळतेदार. 12 वर्सां गवळी बापाचो कन्सल्टर जावन सेवा दिल्या. सेनेट सभेचो सांदो जावन वावुरला. गवळी केंद्राचो डिरेक्टर जावन वावुरला. ह्या जाकांक ऑनगोईंग फॉर्मेशन म्हणलें आसा ताची मांडावळ सगळी केल्ली ताणें. बापूयन्सी एक उत्तम मार्गदर्शक ह्या मुखेली. तांणी आशिल्ल्या फिरगजांनी आनी संस्थांनी सर्वांक प्रत्येक जावन युवजनांक
मार्गदर्शन दिवन सारकी वाट दाखोवन बऱ्या फुडाराक ताणें फावयलां आनी तांचे पैकी 12 जण हांगासर आसात ते ताका साक्ष. उदार म्हूण आसो आनी उदार काळजो असो याजक. कितलेशे तरणाट्यांक शिकपाक ताणें कुमक केल्ली आसा. पिडेस्तांक कुमक आनी गर्भांतेल्यांक आदार ताणें दिल्लो आसा. सोमयाच्या मिसांवांत ताका आसक्त चड. आफ्रिकाच्या सामे डियसिजेंत मिसांव सुरू करच्या त्या वेळार फादर विन्सीची भयण सिस्टर इडबर्गा त्या गांवांत थंयसर आसली. तिचोय सहकार घेवन थंयसर आमचें मिसांव सुरू करूंक ताणें मेट काडलें आनी तवळच्या आमच्या आदल्या गवळी बापाक सांगाता घेवन थंय वचून जायतो वावरू ताणें केला. मात न्ही 12 फावटी गवळी बापा सांगाता थंय तो पावला. फादर विन्सी मनशांचो मोगी कोणीय मेळोवन दित. प्रायवंत युवजन ह्या भुरगीं एक फावटी भेटल्यार तांचो तो उडास दवरतलो. ताका मस्तवलय जाय. इश्टागत करतालो मात न्ही ती इश्टागत सांबाळटालो. आज देव फादर विन्सीक खंडीत सांगता शाबास बऱ्या आनी पातयेनेच्या चाकरा. ल्हान संगतीनी तूं पातयेनेचो जालोय देखून व्हड संगतीची जबाबदारी हांव तुका दितलो. ये म्हज्या तुज्या दणयाच्या संतोशांत वांटेली जा. आज फादर विन्सी आमच्या संगातान ना म्हूण आमकां दूख भोगता. पूण खंडीत जावन आज बापाच्या घरांत आसून आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करता म्हूण आमी पातयेवचें. डियेसिजेचो एक बरो याजक फादर विन्सेंट फ्रांसीस मोंतेरो देवादीन जाला. गवळी बापांक आनी सर्व याजकांक हांव बुजवण पाठयतां. मोंतेरो गेला कुटुंबाक नश्ट जाला आनी दूख भोगता. गवळी बापाच्या नांवान याजकांच्या नांवा तर्फेन कुटुंबाच्या संद्यांक हांव बुजवण पाठयतां. बाप विन्सी आमकां सोडून गेला. तुमी आमकां सोडून मुखार गेल्यात. तुमकां आमी आदेवस म्हणटा. आदेवस आमी परत देवाच्या राजांत मेळटा पर्यंत. आदेवस. शासनाचो विशय गीता काय सुम्या आनी निरंतर प्रकाश ताचेर पंखय समाधानांत विश्व. आमेन. मोगच्छनो हांव फादर विन्सेंट मोंतेरोच्या भावाची धूव श्रीमती ज्योती मोंतेरो कुटुंबातर्फे 2 उतरां उलोवंक आशेतां. म्हज्या बापून फादर विन्सेंट मोंतेरोन पयल्यान प्रारंभ केले जिवीत आज मरणाच्या पिठेन अखेर जाला. ताच्या फाटल्या नामभलायकेच्या दिसांनी तो देवाक दुरसोंक ना. बगात देवाच्या मोगा खातीर ताणें कस सोंसल्यात आनी अशें तो बापाक चड आनी चड मोगासो जावंक पावला. आनी एक व्हड देख आमकां सोमेस्तांक तो दिवन गेला. बाप्पू पाद्र्या म्हणटा आसतना आमकां सर कुटुंबादारांक सैर्या दर्यांक व्हड संतोश आनी अभिमान. कित्याक आमच्या कुटुंबान एक याजक आसा म्हणून. याजक एक देवाचो दूत ताचे तुमी आयका अशें म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता. तशें आज आमी सगळीं कुटुंबाची भोंवडान इतले बलिश्ट जावंक ताणें आमकां आध्यात्मीक रितीन बळादीक केला. भोंवडान दंडल नशे आमकां जेजूच्या मोगाची रूस वांटून दिल्ली आसा. आमी भोंवडती मनशां सक्रामेंत स्विकार करतना हर एक सक्रामेंता विशीं ताणें आमकां समजुनी दिल्ली आसा. म्हाका पयले फावटी एवकरिस्तो सक्रामेंत ताणें दिल्लो आनी आमच्या कुटुंबान सबारांक सबार सक्रामेंत ताणीं दिल्यात. आनी निमाणें हेच जुलय 5 तारीखेर म्हज्या नीस एलिनाक एवकरिस्ताचो संभ्रम एवकरिस्ताचो सक्रामेंत ताणीं दिल्लो. आनी हाचे उपरांत तांची भलायकी बिगडली आनी ते मस्त अस्वस्थ जाले. विशेश करून
आमकां सकड मोगाच्या कुटुंबाच्यांक आध्यात्मीक संगतींनी बलिश्ट केल्ल्याक आमी बाप्पा फादराक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी निमाणे फादर अंकल मुदी फेस्ताक आमी सांगता जेवतेले हांव तुज्या नांवान एक बात आमी सोलतेले हांव पूण आनी फकत उडास मात्र. सगळीं आमी कुटुंबादारां तुका सर्गी सूख मागता हांव. सर्गींत हांव आमच्या उडासान तूं कदीं सोरसो नाय. सर्गींत आन मागोवन धाड आमकां बेसांवां साबार. राखोन राव आमकां हर एकल्याक सर्गींच्या बागलार. आमी फादर विन्सेंट मोंतेरोची कुटुंबादारां आमच्या काळजाच्या गुंड्यायेतान सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा आनी सर्वांचो उपकार बावडटा हांव. आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या आमचे मोगाळ निवृत्त बिस्प भोवमानादीक डॉक्टर एलोशियस पाऊल डिसोजा आनी आमचे आतांचे बिस्प भोवमानादीक डॉक्टर पिटर पाऊल सल्डाना तुमकां देव बरें करूं. तशेंच 6 भेटवणी केल्या विगार जनरल मॉन्सिंजर मॅक्सिम नोरोना, मॉन्सिंजर लेस्ली शेणॉय, फादर ऑल्विन गार्डियन जुझेवास होम हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज फादर विन्सीक श्रद्धांजली भेटयल्ल्या फादर एंटोनी शेरा तुमकां देव बरें करूं. तशेंच G8 ग्रुपाचे ताचे फ्रेंड्स याजक तुमकांय देव बरें करूं. सभार आनी फादर अंकलाक भेट दिवन तांच्या भलायकी विशीं तांकां धैर्य दिला, सांगात दिला आनी मागणें बेसयलां. तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं. तशेंच फादर विल्सन एसिस्टंट गार्डियन जुझेवास होम तुमकांय देव बरें करूं. फादर अंकलाच्या सांगाती याजकांक, ताचे सांगाता वावर केल्ल्या याजकांक, ताचे मार्गदर्शन घेतिल्ल्या याजकांक तुमकां सर्वांकी देव बरें करूं. Special thanks to Father Richard Coelho, former director of Father Muller's Hospital, and Father Ajit Meneges, former administrator of Father Muller's Hospital. तुमकां काळजाच्या गुंड्यायेतावन देव बरें करूं. डे 1 तावन अंकलाची भलायकी बरी नातली आनी ते दळा बऱ्यांतलें बरें ट्रिटमेंट दिवंक तुमी मस्तो आदार दिला. For the first in director of Father Muller's Hospital and all other priests and chaplain in Father Muller's Hospital, तुमकांय देव बरें करूं. Thanks to all priests from Zuzeva's home. आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदानाक सरितीन सहकार दिल्ल्या पलेंच्या विर्गजेचे विगार फादर रॉक डेसा, इतर याजकांक आनी गवळी परिशेच्या सर सन्यांक देव बरें करूं. We are ever grateful to Dr. Nishita Shetty and Dr. Elroy Saldana, oncology doctors, and also Dr. Jeffrey, Dr. Vimala, Dr. Vivian, Dr. Kuldeep. Thank you all for your best treatment for Father Vincent. Thanks to all nursing superintendent, nursing in charge Jyoti D'Souza, and all Fatima ward nurses for your wonderful nursing care. Sir ward boy and hospitalaच्या Sir Sibandek आमी देव बरें करूं म्हणटा. जुसेवास होमाच्या सिस्टरांक आनी सर सिबंदेक देव बरें करूं. तशेंच केअर टेकर्स मिस्टर जोसेफ आनी मिस्टर एल्लाप्पा तुमकांय देव बरें करूं. Thanks to all sisters from all congregations present here. We are ever grateful to you all. सर आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तशेंच आंजलोर, किरें, पांगळा, किनीगोडी आनी बेंदोर फिरगजेच्या सर फिरगजगारांक देव बरें करूं. Thanks to all friends, relatives, well-wishers and all youth whom Father Vinci inspired. Thanks to Mr. Jay Lobo and तशेंच Maji Shasak Mr. Jay Lobo, our cooperator Mr. Praveen Chandra and Mr. Kritin. म्हजे अंकल फादर विन्सीक सर तरांची कुमोक दिल्या, जेवण आर्थीक रितीन कुमोक दिल्या, मागणें भेटयल्या, ताका भेट केल्या, ताचे खातीर मागल्ल्या आनी सभा रितीन सहकार दिल्या सर्वांक एकाच उतरान देव बरें करूं. कोणाची नांवां काडूंक विसरल्या तर म्हाका बक्षिया. हांगासर जमिल्ल्या सुमेस्तांक देव बरें करूं. आमच्या मोगाळ अंकल आमकां सर्वांक देवाची बेसांवां मागोवन धाड. मोगच्चानो
आमचो गवळी बाप अति मानादीक दोतोर पिटर पॉल सल्डाना ताच्या ताळ्याची भलायकी बरी ना देखून तांच्या तर्फेन आनी DCC तर्फेन सर्वांचो आमी उपकार बावडटा येदोळूस मनेस्तीन ज्योती हिणें उगडास करून उपकार बावडला विशेष करून आयचो प्रधान याजाक जावन मीस भेटयिल्ले आमचे निवृत्त गवळी बाप अदीक मानादीक दोतोर एलोशियस पावल सल्डाना तशेंच भेटवून गेले सर याजाकांचो उपकार बावडता आसतना आज मिसार प्रवचन दिल्ले बाबिन्सीचे सांगाती याजाक बाप ग्रेगरी पिरेरा आनी श्रद्धांजली भेटयिल्ले बाबिन्से भोव लागशिल्ल्यान वळखताले मुल्की फिरगेचे सुविकार मानादी बाप एंटनी शेर्रा तांचो उपकार बावडटा तशेंच फादर विन्सीची भलायकी बरी नासल्या वेळा जुजे वचो निवृत्त याजकांच्या घरा ताची वर्ती सेवा केल्ली थंयचो गार्डियन मानादी बाप ऑल्विन तासो आनी ताका सांगात दिल्ल्या बाबिल सांतासो आनी बाबिन्सेक थंयसर मागण्याचो आदार आनी हेर सांगात दिल्या सर निवृत्त याजकांचो आमी उपकार बावडटा तशेंच बाबिन्सीच्या कुटुंबाचो उपकार बावडटा ताचे देवादीन आवय बापायनी बाबिन्सीक आमच्या DSC एक याजक जावन समर्पिल्ल्याक आनी ताची भलायकी बरी नासल्या वेळा तसो भाव श्री लॅन्सी मोंतेरो ताणें विशेष करून जुजेबास घराच्या गाडयेन सोय स्पंदन केलां सहकार दिला ताचे सोय बाबिन्सीची दुडी श्रीमती ज्योती तांचो आमी उपकार बावडटा हांगासर सगळी मांडवळ हांगासर विगार मानादी बाप रॉकडेसा सहायक याजक मानादी बाप प्रदीप रोड्रिगस मिर्नाम आनी हांगाच्या कोयाराच्या सान्याचो उपकार बावडटा आसतना मिसाच्या पयलें बेंदूरचे युवा जाणांच्या कोयारांनी हांगासर गायनां गायल्यान तांचो सगळ्यांचो आमी उपकार बावडटा आमच्या याजकाक ताची सेवा केल्ला येल्लाप्पा जोसेफ आनी राजू तांचो उपकार बावडटा आसतना जुजेवास घरांतल्या सर्व वाबरड्यांचो आनी विशेष करून थंय सेवा दिवच्या सिस्टांचो आमी उपकार बावडटा फादर मुल्ला सासपतेच्या सर सिब्बंदीचो डिरेक्टर आडलतेदार हेर याजक दाक्तेर नर्स आनी हेर सिब्बंदीचो आमी उपकार बावडटा हांगासर ह्या मिसाक भेटवणी केल्लो बाबिन्सीचो लागशिल्लो इश्ट मॉन्सिन्योर लेस्ली शेणोय तासो तशेंच हांगासर हजर जाल्ल्या आमचो MLC मानेस्त आयबन डिसोजा आनी XMLA मानेस्त JR लोबो तांचो उपकार बावडटा आसतना बाबिन्सीच्या मोगान अभिमानान हांगासर ताची सेवा घेतिल्ल्या फिरगजेचो लोक आयला आनी विशेष करून उडास करता आमी आमच्या बिस सायबाक सामे मंगळू DSCचे मिसांव तेंच्या बिस सायबान आनी तेंच्या याजकांनी प्रत्येक कंडोलेन्सास धाडल्यात तांचोय ह्या संदर्भी आमी उपकार बावडटा हजर जाल्यार तुमकां समेस्तांक देव बरें करतूं म्हणटा सगळी मांडवळ केल्ल्या संतोष ताच्या सिब्बंदीक देव बरें करूं फादर विन्सीच्या कुटुंबांत हांव परवां 7व्या दिसाचें मीस परवां शुक्रारा 5 तारीखेर आंजेलोर फिरगजेंत सकाळी 9 वरां दवरलां कुटुंबाच्यांनी तुमकां ह्या मिसाक येवन ताचे पासून मागोवंक विनंती केल्या आतां आमी मरणाची रीत चलयतले हांव समेस्तांक देव बरें करूं मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो बावरत्यांचे साली प्रमाणे आमी पाळटना धन्यदेवाक विश्वासान प्रार्थुया ह्या आमच्या याजक बाबाची विन्सीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गांत पुनर्जीवनपणान अविनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भगवंताच्या जम्यांत मेळूं अशा मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भगवंताचो सांगात ताका फावो जावं देवाच्या भागेवंतानो ताच्या
आत्म्याताच्या स्वागतीव परमेश्वरा आदिल तो करा तुका आपयलो जेजू तुका स्वागत करू अब्राहमाच्या गोपा देवदूत तुका वरून पावो ससना सोविशे सर्वेस पोराता कालाब आणि निरंतर प्रकाश ताचेर फाम कर. भोव मोगाळ बापा आमच्या बाबाचो याजक विन्सीचो आत्मो आमी तुज्या अधीन करता. क्रिस्त ते मेल्ल्या सगळ्यां बराबर निमाण्या दिसा क्रिस्ता सांगाता पुनर्जिवन तो जातलो म्हण तेर बरोवशान आमी पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकरा आमच्या भाव याजकाक सबार देण्यानी तुवें बरलोय. अशें तुज्या उदार मोनाची आनी क्रिस्त ते भक्तांच्या एकवटाची कुणां आमकां दिली देखून आमी तुका दिनवासता. सरस्पर आमचें प्रार्थन तूं काकुळटीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गेचीं दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून आसाव तीं भावार्थ्यांच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिशी कर. अशें क्रिस्ता सोवें पावोन तुज्या सांगता आनी आमच्या भावा बराबर आमी सगळीं सदांकाल जियो क्रिस्ता आमच्या सोम्यावर. मगच्यानो दयाकर नायका कोणीय मन पळोवना जाल्यार दयाकन देगेन या मरणाचे दिश्ट घालना कुर्सा फाटल्यान मदल्यान पुरुशांवर वसा. पुरुशांवर तुमी गेल्लेच थंयसर मिस्त्राचे गेटी लागीं रावा. पयलें या जाकेतलें ताच्या उपरांत कुटुंबाचे सांदे तांच्या फाटल्यान तुमी वेचे. देव बरें कर. देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरो तुज्या येण्या वेळी साक्षी तुका स्वागत करू आनी सर्गीच्या जेरुसाल्या शेरा व्हरून पावो. पवित्रंबाचे सुवाते हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता. पवित्रंबाचे सुवाते हांव वेता देवाच्या घरा हांव वेता. जशी नितर उदका झरी एक मेरू अद्रेता तशी आत्मो मोसो तुका लालेता ये देवा. पवित्रंबाची सुवाते हांव वेता देवाच्या घरा हांव
सुम्या जेजू क्रिस्ता 3 दीस पोंडांत विशव घेवन तुजेर विश्वास दवरतल्यांचे पोंड तुवें पवित्र केले अशें जरी कुडी निकेपूंक ते उपकारतात तरी पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो वाडयतात ही आमचे प्रार्थना मानून घे ह्या पोंडांत तुज्या चाकरान आमचे याजकाक विंसेक शांत विशव मेळ्ळो तुजो आमचें पुनर्जीवनपणान जिवीत देखून ताका पुनर्जिवंत करतस तुज्या मुखामळाच्या उजवाडान सासनाक प्रकाश बगूंक ताका पावय तूं जियेता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमच्या भावाक याजक वेंसेक या जिवितांतलो आपणा सरशीन देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जीवन जाल्लो क्रिस्त आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भावाक सोम्याच्या अधीन आमी करया सोमी आपले शांतीन ताका वेंगू आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या भावा पासून आमच्या सुमय जेजू क्रिस्त लागून प्रार्थया ताणें म्हणलें हांव पुनर्जीवनपणान जिवीत म्हाका सदमंता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सदमंता तो सासनाक पडटो ना लाजराच्या पोटात तुरडलो इसुमिया आमची दुकां पुसून तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केली आमच्या भावा याजकाक सासणीक जिवीत दी आपले पाप रडटल्या सोराक तुवें सर्गी बसयलोय आमच्या भावा याजकाक तुज्या राजान घे आमच्या भावा याजकाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली तुझ्या भगवंताच्या जम्यान ताका एकठांय आमच्या भावाक तुझ्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसलोय ताका तुझ्या सर्गीच्या जेवणाक बसय तुझ्या भावाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या बाबड ताचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवशान आमकां धैर्य दी आमच्या सगळ्यांक आमच्या केले ते मागणे आता म्हणया
आम्ही तुझ्या लागीं प्रार्थताव तुझ्या मेल्या सासराची याजक विन्सीची काकूट कर आपल्या करण्यांची शिक्षा ताका दिनाका कित्याक तुजी कुशी पळोवंक ताका मौन आसलें खऱ्या बावटान हांगा ताका बावटान थंय एकवट आयलो त्याच परी तुझ्या काकुळतेन सर्गी देवदूताच्या वरांत ताका स्वागत मेळो क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं शास्त्राचो विशय
आनी भुरगो आसतना सांजे हांव खेळटालो काळो कोरया खेळ आखेर कर तुरतान घरा वेताना मायचो ताळो पडतालो तुज्या काना सबार तमी दिसाता आयलो पडोंग जालो काळो दियेर मुजा संवसारांतलो मुजो खेळटो अंतरलो सर्गी मायेचो ताळो आयकाता
Amen.